खराब हवामानान नाफ्ताची कार्गो घेऊन ही टँकर बोट 24 ऑक्टोबराक मुरगांवां भरकटली आणि दोनापावला वटेन खडपांनी मुंगरून उरली. सरकार एमपीटी आणि डीजी शिपिंगा कडच्यान नाफ्ता खाली करून घेवपाचो प्लान करता. इतले मजगतीं बोटीची कंपनी आणि सॅमसन मॅरिटायम लिमिटेड कंपनी मदीं हायकोर्टात गेल्ले केशींत एमपीटीन हस्तक्षेप अर्ज घाला. एमपीटी सांगता त्या प्रमाण 24 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्याचेर कार्गो बोट भरकटली आणि नाफ्ताची बोट दोनापावला खडपांनी मुंगरून उरली. कार्गो आसा ती सुवात एमपीटीच्या हद्दीत येता. खडपांनी मुंगरिल्ल्यान बोटीचो मुळावो भाग फुटपाची शक्यताय आसा. बोट फुटल्यार 2000 टन नाफ्ता उदकांत पातळटलो. बरीचशी ऑयल उदकांत वचून जिवावळीकय धोको आणि कार्गो साल्वार करूंक केंद्राचे एमपीटीक निर्देशय आयल्यात. हेच केशींत कार्गोच्या कंपनीन कोर्टा मुखार बाजू मांडल्या ती अशी. नुशी नलिनी कंपनी म्हणटा, कार्गो साल्वेज ऑपरेशनाक आमची कसलीच हरकत ना. कंपनीन एमपीटी कडेन पयशे डिपॉझिट केल्ले आसात. कार्गो शिफ्ट करतना अपघाती खर्च आयल्यार डिपॉझिटांतल्यान वसूल करचो. एमपीटी आनी कार्गो कंपनीची बाजू आयकून हायकोर्टान केस 16 डिसेंबराक दवरल्या. बोटींतलो नाफ्ता काडपाक कॉन्ट्रॅक्टर सोमारा थारतलो. डीजी शिपिंग परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पण खंयसरूच आमकां मात सुद्दां रिस्क घेवपाची नाशिल्ली. म्हणून प्रोफेशनल साल्वेजर्स टू अपॉयंट करपा खातीर जे कोटेशन्स म्हणजे डीजी शिपिंगाच्या अंतर्गत जी 5 जाणांची कमिटी घातल्या, ती कमिटी पुराय ताजेर मॉनिटर करून आसा आणि 5 जाणांच्या कमिटीच्या अंतर्गत 2 जाणांनी ऑलरेडी आपले कोटेशन्स जे आसा हे सबमीट केला. हे कोटेशन्स रियली थॉरोली हे केल्या उपरांत फाल्यां पर्यंत डीजी शिपिंगा कडेन वयतले. मोस्टली सोमार दीस पर्यंत ऑन बोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, ऑन बोर्ड कॉन्ट्रॅक्टर नाफ्ता खाली करपा खातीर ऑन बोर्ड येतलो. So from Monday the operation will start with NAFTA? Not Monday. Monday might be the contractor will finalize and then afterwards it will start. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.